मोपा विमानतळाचे टॅक्सी स्टँड उपलब्ध करून दिवचो हे खातीर ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वतीन मंगळारा धरणे आंदोलनाक सुरवात केली. आंदोलकांनी पेडण्या श्री भगवती देवी गाराणे घालून आंदोलनाक सुरवात केली. तशेंच पेडण्या वाठारांत जनजागृती मोर्चा लेगीत काढलो. टॅक्सी काउंटर उपलब्ध करून दितले म्हूण फाटल्या म्हयन्यान आश्वासन दिल्लें पुराय जावंक नाशिल्ल्यान आंदोलनाक सुरवात केली. जो मेरेन आमची मागणी पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले अशी शिटकावणी ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिली. पेडण्या म्हाल्यातल्या दर एका गांवांत मसणभूंय ना देखून लोकांक बरीच अडचण जाता. ते खातीर पेडण्या दर एका गांवांतलो मसणभुंयेचो प्रश्न सोडयतलो अशें आस्वासन पेडणेचो आमदार प्रवीण आलेकारान दिलें. सोमारा लंगार बाग तोरशा हांगा मसणभुंयेचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. म्हादय उदका वादाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक लागून गोंयची बाजू भक्कम जाल्ल्याचें गोंयचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. म्हादयच्या विशयाचेर मुख्य रान संरक्षका कडेन सुरू आशिल्ली कागदी कारवाय लेगीत पुराय जावपाचेर सर्वोच्च न्यायालयान भर दिल्ल्याचें पांगम सांगता. अभयारण्यांतलें उदक गुणावन भरपाक मेळना अशें मुख्य रान संरक्षकान जर सांगलें जाल्यार कर्नाटकाक तें भरपाक मेळचें ना अशें ताचें म्हणणें. काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपान आयिल्ल्या 8 आमदारां आड घाल्ले अपात्रताय याचिकेचेर आपले म्हणणे मांडपा खातीर फुटीर आमदारांक सभापतीन 6 सप्तकांचो वेळ दिला. ह्या विशींचे एके याचिकेचेर 28 आनी 29 तारखेर सुनावणी जातली. ते उपरांत दुसरी सुनावणी एप्रिलचे 5 तारखेक जातली अशें सभापती रमेश तवडकारान कळीत केलां. उदरगतीची कामां करतना कांय आडखळी निर्माण जातल्यो. येरादारीची कोंडी लेगीत जातली. ते खातीर लोकांनी मातशें पाशयेंस दवरचें अशें आवाहन मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान केलें. मंगळारा रेल्वे ओव्हरब्रिज ते सडा जंक्शन रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो.
मोर्जे आश्वे सीमेचेर पायपलायन फुटून फाटले 2 म्हयने शेकडांनी लिटर उदक व्हांवून नाशाडी जाता. दुसरे वटेन लोक उदक ना म्हूण बोवाळ करतात. पंचायतीचे तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याचे हाचेर लक्ष ना. नळाच्या उदकाची बिलां मात वेळार येतात, पूण नळाक उदक सारकें येना. फुटिल्ले पायपलायन लेगीत सारक्यो करिनात. अशा स्थितींत लोकांनी करप तरी कितें असो प्रश्न लोकांक सतावपाक लागला. थळाव्या पंचायतीन तरी हाचेर लक्ष दिवचें अशी मागणी मोर्जे आश्वेच्या थळाव्यांनी केल्या. सासमोळे बायणा हांगच्या श्री गोमंतेश्वर ब्राह्मण देवस्थानाचो 12व्या वर्धापन दिसाक आयतारच्यान सुरवात जाली. सोमारा वर्धापनाच्या निमतान गांवांतल्या देवाच्या पालखेची मिरवणूक काडली. लोकांनी व्हडा संख्येन हजर रावन पालखेचें दर्शन घेतलें. 9 दीस चलपी वर्धापन दीस सुवाळो 20 तारखेक सोंपतलो. पुराय 9 दीस धार्मीक तशेंच वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यावळी आसतल्यो. दर वर्सा व्हॅलेंटायन्स दिसा निमतान गुलाबाची दर वाडटा. अंदू गुलाबाच्या फुलाची दर 20 रुपया वेल्यान 30 रुपयाचेर पावली. व्हॅलेंटायन्स दिसा मोगी आपल्या मोगिकेक गुलाबाचे फूल, चॉकलेटी वा हेर वस्तू दितात. ह्या निमतान गुलाबांची दर वाडल्या अशें फुलां विक्रेत्यांचें म्हणणें. तशेंच दर दिसा 100 ते 120 गुलाब खपतात, पूण व्हॅलेंटायन्स दिसा 500 तरी गुलाब खपतात अशें फूल विक्रेतेकारांचें म्हणणें. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान गोंयकारांक उदका खातीर पादेशीर करपाचें गोंयच्या डबल इंजीन सरकाराचें कट कारस्थान यशस्वी जाल्लें आसा. सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश पळयल्यार गोंयांक व्हडलेशें कांयच मेळूंक नाशिल्ल्याचें विजय म्हणटा. चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना कडेन जी कागाळ दाखल केल्या थंय पयलीं थारायात. हाचेर भायर आमी आनीक कितेंच करपाक शकनात अशें सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदेशांत म्हणिल्ल्याचें विजय सांगता. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादयच्या संदर्भात जाल्ल्या सुनावणे उपरांत तो उलयतालो. साडेतीनशे वर्सां आदी छत्रपती शिवाजी महाराज हांणी भेट दिल्ल्या नार्वेच्या सप्तकोटेश्वर देवळाचें जिर्णोद्धार करपा खातीर घेतिल्ल्या सरकाराच्या पावलाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी येवकार दिलो. सरकारान नार्वेच्या देवळांचें नूतनीकरण करून घेतलां ही बरी गजाल आसून सरकारान कुंकळेच्या चिफ्टन्स मेमोरियल, असोळणेच्या इतिहासीक लोहिया मैदान, पत्रादेवीच्या हुतात्मा मेमोरियल तशेंच पणजेच्या आझाद मैदान आनी हेर इतिहासीक सुवातींचेर लक्ष दिवपाची गरज उक्तायली. कारण ह्या इतिहासीक सुवातींचेर लोक पावट्यो करून सोऱ्याच्यो बाटल्यो उडोवन तांची सोबीतकाय नश्ट करता. ह्या संदर्भात ताणें मुख्यमंत्र्याक पत्रूय बरयलां.
टॅक्सी काउंटरा वयल्यान आंदोलकांनी राजकारण करचें न्हय अशें आवाहन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकरान केलें. मंगळारा कुरगांव वाठारांतल्या मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक तो जाप दितना उलयतालो. आंदोलन करून कांयच अर्थ ना. टॅक्सी स्टँड करपाक प्रक्रिया आसता. ती प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत 100% पेडणेकारांक टॅक्सी स्टँड करून दितलो अशें आस्वासनूय तांणी दिलें. पालये पेडणेचे शेतकार संदीप नानजी हांच्या फार्म हाऊसाचे उक्तावण फामाद बॉलिवूड कलाकार संजय दत्त हांच्या हस्तुकी जालें. संदीप नानजी हांणी स्वताचे जमनींत फार्म हाऊस बांदून थळाव्यांक रोजगार उपलब्ध करून दिल्यात. तांच्या ह्या फुडाकाराक लागून संजय दत्तान तांची तोखणाय लेगीत केली. आयतारा 12 फेब्रुवारीक म्हादय मायेक वांटोवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या मोहिमेक गोंयकारांनी तेंको दिल्ल्या खातीर आबाची फुडारी प्रतिमा कुतिनून उपकार आटयले. हाचे फुडें लेगीत ह्या मोहिमेक असोच तेंको दिवचो अशें आवाहनूय प्रतिमान ह्या वेळार केलें. हवामानातल्या बदलाक लागून दिसान दीस राज्यांतले तापमान वाडत आसा. सोमारा पणजेंत चडांत चड 37.9 अंश तापमानाची नोंद जाली. फेब्रुवारी म्हयन्यांतलें हें तिसरें सगळ्यांत चड तापमान आसा. पणजे 7 एप्रील 1989 दिसा 39.8 अंश तापमान नोंद जाल्लें. राज्यांतलें सगळ्यांत चड तापमान 39.8 अंश आसा. सोमारा जें तापमान नोंद जालां तें नोंद पळयल्यार 10वें सगळ्यांत चड तापमान आसा. 21 फेब्रुवारीक 2009 दिसा पणजेंत 39.2 अंश तापमानाची नोंद जाली. 29 फेब्रुवारी 1984 दिसा 38 अंश जाल्यार 20 फेब्रुवारीक 1999 दिसा 37.7 अंश तापमानाची नोंद जाल्या. 9 फेब्रुवारीक 2001 दिसा 37.4 अंश तापमान नोंद जाला. मंगळारा दिवचलच्या रोटरी इंग्लीश मुळावे शाळेंत बाजार डे उमेदीन मनयलो. त्या निमतान शारांतल्या गणपती पूजन मंडपांत भरिल्ल्या बाजाराक ग्राहकां सयत पालकां कडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. भुरग्यांक बाजाराची म्हायती मेळची आनी वेव्हारीक ज्ञान मेळचें ह्या हेतान ह्या बाजाराचें आयोजन केल्ल्याचें कळटा.
तरणाट्यांक शेतकी मळाक आकर्षित करपा खातीर वेगळ्या पद्दतीन विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें रानमंत्री बसवजीत राणेन सांगलें. सॉयल मॅपिंग तशेंच खंयचे कसले तरेचीं खतां वापरपाची हाची पुराय म्हायती शेतकारांक दिली जाल्यार ताचो तांकां बरो फायदो जातलो अशें बसवजीतान ह्या वेळार सांगलें. मंगळारा वाळपय वाठारांतल्या शेतकी खात्याच्या विभागीय कार्यालयाचो बुनयादी फातर लायल्या उपरांत तो उलयतालो. सध्या गोंयांत 32 लंपी व्हायरसाच्यो केशी आसात. केशीचो आंकडो वाडत चल्ला. केशी वाडच्यो न्हय हे खातीर खासा जतनाय घेतले. लंपी व्हायरस जाल्ल्या गोरवांक वेगळे दवरपा खातीर मयें शिकेरी वाठारांत नवी तात्पुरती गोशाळा बांदल्या अशें पशुवैजकीय आनी पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळदकारान सांगलें. दर एका म्हापालिकेत तशेंच पंचायतींत लेगीत ह्या लंपी व्हायरसा संदर्भात संपर्क सादपा खातीर पत्रां धाडल्या. तशेंच लोकांनी लंपी व्हायरसाच्यो केशी मेळ्ळ्यार संपर्क करचो अशी म्हायती निळकंठ हळदकारान दिल्या. समाज वावुरपी शंकर पोळजी हाणें वास्को म्युनिसिपालिटीच्या बायला गार्डनाची सारकी कुयदाद घेवंक नाशिल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेक कांय पडिल्लें ना अशे आरोप केल्यात. परोपकारी नारायण भांडेकरच्या वतीन कांय वर्सां आदीं NRBन वास्को सिटींत फुटपाथ आनी हेर सुविधांचो विकास करून सोबीतकाय करपाचें काम केलें. पूण नगरपालिकेन कडेन पयशे ना अशें म्हणून नगरपालिका बरी कामां करपाक सोदिना ती नाच. पूण आनी कोणे तरी केल्ल्या बऱ्या कामाची कुयदाद लेगीत नगरपालिकेक घेवपाक जायना म्हणून समाज वावुरपी शंकर पोळजीन नाराजी उक्तायल्या. आशियांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या एअर शोक सोमारच्यान सुरवात जाली. एअर शोन आकर्शणाचें केंद्र थारलें तें अमेरिकेचें अत्याधुनीक फायटर विमान F-35. मेक इन इंडिया मोहिमे खाला सध्याक भारतूय फायटर जेट विकसीत करता. अशें आसलें तरी भारतांत फायटर जेट विमानांच्या निर्मिती खातीर पुराय इकोसिस्टम अजून उपलब्ध ना. भारताक सध्याक 114 मल्टी रोल मरीन फायटर विमानांची गरज आसा. भारताची ही गरज लक्षांत घेवन अमेरिकेन पयलेच फावट 5वे पिळयेंतलें सगळ्यांत अत्याधुनीक फायटर विमान भारताक धाडला. F-35 5व्या पिळयेंत फायटर विमान जावन आसा. स्टेल्थ फीचर आनी हेलिकॉप्टरा प्रमाण लँड करपाची क्षमता ह्या विमाना कडेन आसा. काँग्रेस पक्षाच्या DNAची चवकशी करपाक जाय. भारत जोडोच्या नांवान देश तोडपाक हो पक्ष फुडें सरला अशें म्हणीत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी पुलवामा हल्ल्या विशीं केल्ल्या ट्विटा वयल्यान काँग्रेस फुडारी दिग्विजय सिंगाचेर टिका केली. काँग्रेस फुडारी दिग्विजय सिंगान ट्वीट करून पुलवामांत जाल्ल्या हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्या CRPFच्या 40 जवानांक आर्गां ओंपून तांच्या फॅमिलीचें पुनर्वसन केलांच आसतलें अशें ट्वीट केल्लें. दिग्विजयाच्या ह्याच ट्विटाक लागून हो वाद सुरू जालो. काँग्रेस पक्ष भारतीय सैन्याचे अपमान करून तांच्या देशभक्तीचेर आनी शौर्याचेर कसो कितें प्रश्न उपरासपाक शकता अशें मत मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहानान मांडलें.
आदमाक हिंदू आनी मुस्लिमाचे पुर्वज म्हणपी अरशद मदनीचेर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंहान उतरांचे फार पेटयले. हे लोक जिनांच्या विचारांक आसात देखून तांकां फळणीच्या वेळेर पाकिस्तानाक धाडपाक जाय आशिल्लें अशें गिरिराज सिंहान म्हटलां. ओम आनी अल्ला एकूच आशिल्ल्याचें मौलाना अरशद हांणी जमियत उलेमा ए हिंदच्या 34व्या अधिवेशनात म्हणलें. G20 परिशद आनी हेर कारणांक लागून ह्या वर्सा हवाई प्रवाशांचो आंकडो वाडपाची अपेक्षा आशिल्ल्याचें केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डीन सांगलें. ह्या वेळार तांणी सरकारान नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रांत सरकारान केल्ल्या कामगिरीचो उल्लेख केलो. विमानांच्या MRO म्हटल्यार देखभाल, दुरुस्ती आनी ओव्हरहॉल कामांचे केंद्र म्हूण देश फुडें येवपा खातीर आमचे यत्न चालू आशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भाजपाचे डबल इंजिन सरकार कर्नाटकांत पुराय नपेसी थारला असो खरा आरोप काँग्रेसीचो आमदार दिनेश गुंडूराव हांणी केला. कर्नाटकांक जेन्ना खरीच प्रधानमंत्र्याची गरज आसली तेन्ना ते पावूंक ना. बेरोजगारी, GST, ड्यूज म्हादय अश्यो जायत्यो समस्या कर्नाटकांक इतल्या वर्सां सावन आसा. पूण केन्नाच प्रधानमंत्र्यान आनी गृहमंत्र्यान कर्नाटकांत येवन ह्यो समस्या सुटावे करपाचें नांव घेवंक ना. आतां जेन्ना कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणुके लागीं पावल्या तेन्ना हांगा येवन पोकी आस्वासनां दिवन वतात अशी टिका काँग्रेसीचे आमदार दिनेश गुंडूराव आनी रिजवान अरशद हांच्यांनी केल्या. कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान भाजपाचो प्रचार नेटान सुरू आसा. ह्या फाटभुंयेर ते उलयताले. भारत ही जगातली तिसरी सगळ्यांत व्हडली देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ जावन आसा. 2025 मेरेन देशांत 220 विमानतळ बांदपाचो सरकाराचो उद्देश आशिल्ल्याचें केंद्रीय सांस्कृतीक मंत्री जी किशन रेड्डीन सांगलें. 2014 वर्सा भारतांत 400 विमानां आशिल्लीं पूण आयज विमानांचो आंकडो 750 पावला. 2014 वर्सा 74 विमानतळ आशिल्ले आतां तांचो आंकडो वाडून 147 पावला. 2025 मेरेन हो आंकडो वाडून 220 पावतलो अशें ताचें म्हणणें.